सळसळपी माडांची चुट्टा, वाऱ्यार हालपी डुलपी माड आणि पाडेली. गोंय म्हणल्यार माड दोळ्यामुखार आयलो ना अशें जावकूच शकना. माड जसो गोंयच्या सैमाचो भाग तसोच तो गोंयच्या खाणा जेवणाचोय. मात हालींसराक गोंयच्या जमनीक डिमांड आयलो आनी ते माडूय उरले ना, ती भाटाय ना आनी ना ते पाडेली. माडार चडटाले म्हणजे खाडू घालून चडटाले, दोरी पायाक घालून ती घालून पारंपरिक पद्धती. आणि आता हे आधुनिक पद्धत म्हणजे मशीनाच्या साह्यान चडटा. आता मशीन तुम्ही हाडल्यात? हय, स्वतःचेच माड पाडपाक काय केन्नाय मग कोणाचे फ्रेंड सर्कला मातशे केन्नाय गरजे काडून दिता. माझे आहात ते म्हाकाच जायना. माझे आहात 200 सुमार माझे माड आहात. मागीर ते पयलीं तुमी पाडेली हाडून करताले काय तुमीच काडटाले? ना, पयलीं कशे पाडेले हाडूनच करताले. मागीर हांवें ल्हव प्रॅक्टीस केली, पडोवन झडोंक लागले तेन्ना. तेन्ना. आणि हे यंत्र मागीर केन्ना हाडले? यंत्र हाडले पयलीं, हेच्या पयलीं हाडलेले, 10 वर्सां पयलीं हाडलेले. ते पिढा हे पोरू हाडले, न्यू हाडले. हे कितें तुमकां कृषी खात्या कडल्यान कितें तेका सबसिडी आहा तेका. अशे दिसाक कितले माड पाडूंक शकता तुमी? हांव तो 25-30 माडाचेर चडोवंक शकता. पडूंक शकता. आता एक जर माड पाडटले न्हू जाल्यार कितें घेतात ते? रेट कितें घेतात? रेट मिनिमम 70 रुपया घेतात. मागीर तांकां पयलीं नाल्ल बी दिवचो पडटा. एक नाल्ल दिताले आमी. पयलीं अशें पाडेल्यांक कितें नाल्लूच दिताले. नाल्लूच दिवप. पयशे नासले. आतां फक्त 70 रुपयान पाडूंक शकता तो नाल्ल काय आनी कितें दिवचें पडटा? नाल्ल 70 रुपयाच दिता. आयज आमी पळयतात एक पाडेली कशा पद्धतीने आधुनिक यंत्राचो वापर करून नाल्लाच्या झाडाचेर चडटा आणि नाल काडटा किंवा आडसारां काडपाचें काम करता. पयलीं हे पाडेली आधुनिक यंत्र उपलब्ध नासले त्या वेळार परंपरागत जे पारंपरीक पद्धतीने खाडू लावप आणि ते खाडू पांयांक ल्हान ल्हान अशे वयर चडटाले किंवा माडांक एखादी जर खापां आसली त्या खापांचेर पांय दवरूनय अशे पाडेली चडटाले. पूण आयज आधुनिक पद्धत आयल्या, आधुनिक यंत्रणा उपलब्ध झाल्या. पयलीं ज्या तरेन पारंपारीक पद्धतीन माड पाडपाची यंत्र नासली तेन्ना ते परंपरागत जी परंपरा आहे त्या पद्धतीन माड पाडटाले. आणि त्या काळार एक जर माडार चडलो आणि ताचे नाल्ल काडले जाल्यार तांकां एक नाल्ल मेळटालो, त्याच्या बदल्याक आनी दुसरें कितें ना. आयज एखादो जर माडार चडटात मागीर ते आधुनिक यंत्र आसूं किंवा परंपरागत पारंपारीक पद्धतीन चडत 70 ते 100 रुपया एक माड पाडपा खातीर आसा. आयज आमी प्रवीण बगळी हांचे कडेन भासाभास केली आणि तो कशा पद्धतीने पयलीं नाल्ल काडटालो आणि आतां कसो काडटालो हे तांणी प्रात्यक्षीक करून दाखयले. हो व्यवसाय टिकोवन दवरपाक सरकारय बऱ्या तरेन हातभार लायता अशें ताणें सांगलां. यंत्र घेवपाक सरकारान ताका मदत केल्ली आसा आणि जायते असे व्यवसाय आसा ते टिकोवन दवरपाक खातीर जसे थळावे लोक, थळावे पंचायती प्रयत्नशील आसात त्याच भशेन सरकारय तांकां मदत करता. पाडेली उणे जाल्यात कारण नाल्ल काडप आता परवडना. मात सरकारान दिल्ल्या येवजणेंचो लाव घेवन नाल्ल पाडपाची यंत्र विकत घेवन आता नाल्ल पाडप शक्य आसा आणि फायदेशीरूय. गरज आसा ती भाटां सांबाळपाची आणि पाडेल्यांनी नाल्ल पाडपाच्या नव्या तंत्राक आपणावन पाडेली व्यवसाय जिवो दवरपाची. मांद्रे आगारवाड्याचा निवृत्ती शिरोडकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.